काळीज मोनाची जाम सोबली देवाचे आठवया उतार बोलो बाबा आणि भूता आणि पवित्रात्म्या स्वरा सासना सासना हालेलुया 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 हालेलुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाजेची सुमरुमणीक. आज आमचे मदेकात आसा फादर ब्लेस लोबो. तो जावन आसा डायरेक्टर डायसिजन यूथ सेंटर. आमचे हे महादन प्रांतांत किरीत भाशेन सगल्या तरणाट्यांक बरे तरेन मार्गदर्शन दिवंक तो वावुरता. किरीत भाशेन मागीर मोगाचो येवकार फादर तुका आयच्या दिसाक आमचे फिरगुजीन आपलो वावर बरे तरेन तो करतात. देवान ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक ताका उदीक कुरपेन बरो म्हूण ताका आनी ताच्या वावरा खातीर आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया. आज किरीत भाशेन आमचे इगर्जेंत आमच्या तरणाट्यांचो हो दीस उक्तावणेचो दीस. आज किरीत भाशेन आमचे फिरगोजेच्या तरणाट्या खातीर आमी मागतले. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, ह्या नव्या गवळीक वर्साक सुरवात दितना खेरीत भाशेन आमच्या सगल्या तरणाट्यांक हे उक्तावणेच्या मिसा पिटेंत माये मोगाचो येवकार. पाप साहेब फ्रांसीस तरणाट्यांक संदेश दिवन सांगता, मारये भाशेन दुसऱ्यांचे गरजेक आनी सेवेक आमी धांवून वचूंक गरज. आयच्या आधुनीक काळार कितलोच लोक गरजेक सांपडलेलो आसा. आमी फकत आमचे सोरभोंवती नदर मारून तांचे सवे आमचे काळीज उगडूंक गरज. ह्या वर्साचो गवळीक विशय आमकां हेंच उगडास करता. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. हो विशय मनान दवरून मारये भाशेन प्रिती सेवेचे काळीज आमकांय फावो कोर म्हूण ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आयज आमी त्रिपेट खुशालकाय समोरुमतांव. पयले सुवातेर ह्या फिरगोज तरणाट्यांच्या जोम्याक आमी सुरवात दिता. दुसरे सुवातेर आमी आमच्या भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस समोरुमता. आनी तिसरे सुवातेर आमी आंकवार मारयेच्या सर्ग वर्णाची परब समोरुमता. हेच खुशालकायेन आमी ह्या मिसा भेटेक सुरवात दितना मागुया ह्या फिरगोजीच्या तरणाट्यां पासून देवान दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक तांकां कुरपेन भरूंक. तशेंच आमी मागुया आमच्या देशा पासून. आमच्या देशान उदरगत जाता आसतना वावर कोतात जावं देशाचे फुडारी तांकां देवान आपले कुरपेन भरूंक स्वताच्या मार्गार नितीच्या मार्गार ताणें आमचो देश चलोवंक तांकांय कृपा आनी बळ मागुया. जायते फावटी आमी चुकता. जायते फावटी आमी आमची पावलां देवा कडसून पयस पयस मारल्या. ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. मोगाच्या जेजू, आमी तरणाटी जायते फावटी दुसरे सोवें बरें करूंक संदी मेळटाली ती आमी होगडायल्या. आमचो सगलो वेळ आमी मोबायल आनी सोशल मिडियाचेर सारून गरजेक सापडलेल्या सोवें आमचे कालीज उक्ते करचे बदलेक तांकां पळोवंक नासलेले परी आमी केलां. आमी चुकल्या जेजू, आमकां बोगोस.
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सुरपुद्वेदार देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकाट्या देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची संसाराचे पाप काढताय आमची तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया सो राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुम्ही अंकवार मारयेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गीचे मोहिमेन उबारून वेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो ही एक तुजे जाणवायची आनी मोगाची ओढ कुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आमचे स्वर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटोवन आत्म्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूंक आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक जुदिताच्या पुस्तका वेले वाचप उजायान जुदिताक म्हणलें म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तोऱ्या भितर भोव व्हरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं आमच्या दुस्मानांच्या मुखेलीचे मस्तक कापूं ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली तुवें दाखयलोली विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबून वेचना पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो देव तुका सदांकाल हो मन फावो करूं आनी सुभा आशिर्वाद तुजेर घालूं कित्याक आमचे राष्ट्र चेपन माती खावंक पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचें गोरताण तुवें वाटायलें तेन्ना परजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें परतून म्हणुया
सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे म्हज्या देवा सोवे बळ म्हाका मेळ्ळी म्हज्या दुस्मानाची हांव परवा करिनाय कारण तुवें म्हजें सोडवण केली म्हूण हांव संत आसता जबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे बळिश्टांचे दोनू मोडले पूण अस्कोतांचे बळ वाडले पोटभर जेवता ती दिसवडो जोडपाक वेतात पूण भुकेन मरता ती आनीक वावराक वचनात वाजती बायल 60 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना जबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत धाडटा कोंडणांत देंवयता आनी थंय सोडली भायर काडटा सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय धाडटा तोच धोरणीन शेवटिता आनी वयर उबारता जबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे गरिबांक तूं धुळींतली उखलता दुर्बळांक तूं शेणांतली वयर काडटा खुंवरां मदें तांकां बसयता मानाचें आसन तांकां नेमून दिता जबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजे बागयोन पावलून गालिस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो आपल्या स्वताची जावंक तुमकां आपयल्यांत पूण आपले स्वताचे निमान मात कुडीचो खुशयो पाली नाकात बोगोर एकामेकाची सेवा करात आख्खी समृत एकाच उतरान आटापल्या तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यांत सांगता तें हें आत्म्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाचो खुशयो पालूंक तुमी पावची नात कुडीच्यो खुशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुशी कुडीचेर आड वेतात त्यो एकामेकाचेर झुजात देखून तुमकां जाय तितलें तुमचें करूंक जायना देवाचें उतर हें उद्गार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका परबणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमात सुम्या मारयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखणटा देवा म्हज्या तारका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्यान सगळ्यो पिणिका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सूर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया
आपल्या बावल्याचे तो सोक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दिसपटायता, पदवीदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता, कालत्या मनशांक उंच बाता, भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भोंवता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत केली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचे पवित्र सभेन मारयेचें स्वर्ग व्हरण ही एक मुखेल शिकवण, इम्पॉर्टंट टिचींग ऑफ द कॅथलीक चर्च. हाचे विशीं जायत्यो काणयो आसता. मारयेक स्वर्गार व्हेली हाचें पवित्र पुस्तकान बरोवंक ना, देखून जायत्यो ट्रेडिशन्स आमी म्हणटा, ओरल ट्रेडिशन, रिटन ट्रेडिशन्स आसा. सिरियन ट्रेडिशन, सिरियन चर्च हातून मारये विशीं अशें सांगतात, मारिया जेन्ना उत्तर पिरायेची पावली तेन्ना ती मेली, पूण तिच्या मरणाक जेन्ना दुसरे आपोस्ल एकठांय जाले तेन्ना तांचे मदें तोमास नासलो. सदांचे भाशेन तोमास आनी खंय आसलो आनी अशें म्हणटात की तो भारताक आसलो. आनी जेन्ना मारयेच्या मरणाची खबर ताका मेळ्ळी तो परत येवपाक भायर सरलो. पूण ताका वाटेर मारिया भेटली आनी मारयेन ताका आपलो बेल्ट, गडल दिलो आनी ती स्वर्गार चडून गेली. अशें जेन्ना तोमास थंय पावलो तेन्ना थंय आपोस्ल आसले आनी मारयेक फोंडान निकी पिल्ली. आनी तेन्ना तोमास पावलो तेन्ना शिसांनी, दुसऱ्या शिसांनी ताका सांगलें आमी तिका ऑलरेडी फोंडान निकी पिली. आनी तेन्ना तोमासान तांकां सांगलें फोंड उगडात, म्हाका पळोवंक जाय. आय वोंट बिलीव, सदांचे भाशेन आय वोंट बिलीव टील आय सी हर बॉडी. तिची कूड पळयल्या शिवाय हांव स्वत मानच्याक ना. आनी जेन्ना तांणी तिचो फोंड उगडलो तिचो फोंड रिकामो आसलो. आनी आयज पासून मारयेचो फोंड रिकामो आसा. एम्प्टी टूम्ब ऑफ मॅरी इन जेरुझलेम. जेरुझलेमाक तिचो खाली फोंड आसा. आनी तेन्ना तोमासान दुसऱ्या शिसांक सांगलें म्हाका मारिया भेटल्या. स्वर्गार वेचे पयलीं तिणें आपलो बेल्ट, गडल आपणाक दिला. आनी अशें मानतात की आयज पासून तिचो तो बेल्ट आसा. ग्रीस थंय सिरियन चर्च थंय आसा आनी तिचो कुडको इतालियाक आसा. प्रितीच्या भयणी भावानो, ही परब मारयेक स्वर्गार उबारून व्हेली. ही परब बाग्योन पाप साहेब 12वो पायस 12 हाणें स्थापीत केली. 1 नोव्हेंबर 1950 ह्या वर्सा मुनिफिसेंतिमुस देवस ह्या दाखल्यान ताणें अशें बरयलें, आपलें संवसारी पैण सोंपयल्या उपरांत देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. डॉगमा ऑफ द चर्च. डॉगमा म्हणल्यार हें सोत पवित्र सभेचें बदलूंक जायना. हें सोत आपलें संवसारी पैण सोंपयल्या उपरांत देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली. प्रितीच्या भयणी भावानो, पवित्र पुस्तकान आनी कोणाकूय काय स्वर्गार उबारून व्हेला? आदल्या कोरारान आमकां मेळटा. देवान 2 मनशांक स्वर्गार उबारून व्हेले कुडी ओतम्या सयत. इनॉक उत्पत्तीच्या पुस्तकान ताका उबारून व्हेलो आनी एलिजा ताकाय देवान कुडी ओतम्या सयत उबारून व्हेलो. नव्या कोरारान जेजू भायर आमकां आनी कोणाचीच खबर मेळना. पूण हें तर चिंतप आमी धरलें जाल्यार
आदल्या कोरारान देवान तर ह्या मनशांक प्रवाद्यांक तर कुडी आदम्या सयत स्वर्गार व्हेलो जाल्यार ताच्या पुताचे आवयक जेजूचे आवयक देवाचे मातेक तो स्वर्गार उबारून वचचो ना. इट इज नॉट एन अनबिलिवेबल फॅक्ट. वी कॅन से एंड वी कॅन बिलीव की देव तिका स्वर्गार उबारून व्हेल्याच आसतली. जाल्यार ह्या दाखल्यान आमकां मुनिफिशेंतिमुस देवस ह्या दाखल्यांतल्यान थोड्यो वस्तू आमच्यांनी शिकूंक जाता. मारयेक स्वर्गार उबारून व्हेल्या हाचें कितें कारण काय? पयले सुवातेर आमी समजूंक जाता तिका मूळ पातकूच नासलें. शी वॉज कॅप्ट अवे फ्रॉम द स्टेन ऑफ सीन. पातकाचें खोत नासतना देवान तिका सांबाळ्ळी. जाल्यार हेच पवित्रतायेन तिका देवान स्वर्गार उबारून व्हेली. दुसरे सुवातेर जेन्ना आंज बुडव्या गाब्रिएलान तिका भेट दिली तो उद्गारलो, नोमान मोरये तूं कुरपेन बोल्लोले. तिचेर फकत कुरपां नासली, ती कुरपेनूच बोल्लोली. शी वॉज फूल ऑफ ग्रेस. आनी आख्खे कुरपेन बोल्लोले वस्तोरीचो जागो खंय आसा? संवसारान पूण न्हू. तिचो जागो देवान स्वर्गार तयार केला. देखूनच हे कुरपेन बोल्लोले वस्तोरेक देवान तिका आपल्या कुशीक बसयली. तिसरे सुवातेर जेजू आमकां सोडवणेचो वावर करूंक आयलो, आमची सोडवण करूंक आयलो. आनी जेजूच्या हे सोडवणेच्या वावरान तिका सांगात दिली मारयेन. ताका ह्या संवसारान हाडलो ते ताच्या मरणा कुर्सा मुळी पासून तिणें जेजूक सांगात दिलो. आनी मरणांतूच न्हू, आतां स्वर्गा राज्यान पासून ती आपल्या पुताच्या बरोबर बसल्या. वी कॅन कॉल हर द को रिडीमर. आपल्या पुताच्या वावरान सोडवणेच्या वावरान तिणें आपलो सांगात दिलो. आनी चवथे सुवातेर ह्या तर प्रवाद्यांक आदल्या कोरारान देव तर उबारून वता जाल्यार शुअली मारयेकूय देवान उबारून व्हेल्या. हें आमकां ह्या दाखल्यांतल्यान शिकूंक मेळटा. जाल्यार भयणी भावानो, आदल्या कोरारान ओस्तोरेक कितें सजमतालें? आदल्या कोरारान ओस्तोरेक जमनीचें सिंबल म्हूण सजमतालें. शी वॉज अ सिंबल ऑफ द लँड. म्हणजे धरती जी आसा तिका ओस्तोरी म्हूण मानताले. आमी म्हणटा मदर अर्थ. मदर अर्थ आमकां भारताक अदीक सजमपाक बरें. मातृभुमी आमी म्हणटा मदर अर्थ. आमी मदर इंडिया म्हणटा. धर्तरेक आवय म्हणटा मदर. कित्याक जे भाशेन एक ओस्तोरी आपल्या कुडींतल्यान एका भुरग्याक जल्म दिता, एक जीव उपजयता, तेच भाशेन जमीन आपल्यांतल्यान जिवीत उपजयता. लायफ कम्स टू बीइंग आउट ऑफ द लँड. धर्तरेंतल्यान जिवीत उपजता. देखूनच एके ओस्तोरेक धर्तरेचो जागो दिला, धर्तरेची समजण दिल्या. बिकॉज शी इज फर्टायल टू गीव लायफ. देखूनच आमी इग्रोज माता म्हणटा. द चर्च इज अ मदर. इग्रोज माता. आनी आमी इगोर्जेक माता कित्याक म्हणटा? कित्याक जे भाशेन मारयेन संवसाराक जेजू दिलो तेच भाशेन आयज पासून इग्रोज आमकां सोमेस्तांक जेजू दिता ह्या आल्तारा वरवीं. द चर्च गिव्स क्रायस्ट टू अस एवरी डे. आमकां जिवीत दिता सदां काळ. दिसा दिसपट्टी आमकां एक नवें जिवीत दिता इग्रोज माता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमकां जिवितान आमी कितें संदेश घेवया? जायतो लोक अशें म्हणटा, ओदी करून मारयेचेर बोगलांट घालून मारयेचें नांव पिड्ड्यार करून. आमकां कातोलिकांक म्हणटा आमी मारयेक बोजतांव. कॅथलिक्स वर्शीप मॅरी अशें म्हणटा. आनी एके वाटेन तांचें चिंतप आमच्यांनी आडांकूय जायना. कित्याक आमी क्रिस्तांवां कातोलिकां मारयेक इतलो जागो दिता आमच्या जिवितान की तांकां दिसता आमी मारयेक बोजतांव. एक एकदां आमच्या जिवितान मारिया म्हणल्या सारकी जेजू कुच्यान पासून
उंच आमकां दिसता. इतलो जागो आमी मारयेक दिता. जेजूचे पासून इमाजी आमच्या घरान इतल्यो आसच्यो ना जितल्यो सायबीण मांयच्यो आसतल्यो. इतलो मोग आमी मारयेचो कोत्ता. आमच्या घरा फुडल्यान सायबिणीची इमाज घालता. आमच्या घराच्या आल्तरार सायबिणीची इमाज आसता. बेडरुमान सायबिणीची इमाज आसता. आमच्या बॉल्सान आमच्या वॉलेटान सायबिणीचें चित्र आसता. सगल्याक आमी मारयेचो उडास कोत्ता. पूण आमी उडास दवरया. वी डू नॉट वर्शीप मॅरी. कित्याक ती देवी न्हू, ती देवाची आवय, देवाची माता. शी इज नॉट गॉडस ऑर गॉड. आमकां एकूच देव आसा, त्रिएक देव, बाप पूत पवित्र आत्मो देव, एक देव. मारिया देवान एक उंच जागो दिला जेजू उपरांत. देखूनच आमी आमच्या जिवितान तिका उंच जागो दिता. Therefore, we do not worship Mary, we venerate Mary, we intercede through Mary. तिच्या वरवीं आमी मागता. आनी कित्याक मागोंक नाका? देवानूच तिका इतलो मान दिला जाल्यार आमी कित्याक दिवंक फावना? आनी मारयेच्याच तोंडान आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां, तुस्त गितान मारिया उद्गारता, आतांच्यान सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. आनी आयज पासून आमी तेंच कोत्ता. मारयाक आमी सुभागी म्हूण मानता. देवान तर तिका इतलो मान दिलो, तिका कुरपेन भरली, तिका कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली, तिच्या मस्तकार मुकुट घालून तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केली. जाल्यार आमच्या जिवितान तिका गरजेचो मुखेल जागो आसा. प्रितीच्या भणी भावानो, आमी तिचे वरवीं विनंती कोत्ता. आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय. वी इंटरसीड थ्रू मॅरी. देवा लागीं कसलें तर आमी मागणें कोत्ता जाल्यार मारयेक फुडें घालून आमी कोत्ता. एक जोक आसा. भाग्यवंत पेद्रू आमी जाणो, ताच्या हातान सर्गींच्यो चावयो आसा. भाग्यवंत पेद्रू सर्गीच्या दारवंट्याचेर आसता खंय चावयो घेवन. आनी कोण भितर येता तांकां भितर घेवपाक, नाका तांकां कुशीन काडपाक. जेजू खंय स्वर्गार बेश्टो नदर मारतना जेजू खंय जायतो लोक दिश्टी पडलो जो स्वर्गार आसोंक नाका आसलो. अनडिजर्वींग पीपल वर देर इन हेवन. आनी जेजू बरोच नदर मारता. नाका जालोलो लोक सगलो स्वर्गार बोल्ला. आनी जेजू पेद्रूक आपयता, आरे पेद्रू, हो सगलो लोक भितर कसो रे? तुका सारकी चावयो दिवन तुका गेटीत दवरला हें. हाव कम दीस पीपल आर इनसायड? पेद्रू म्हणटा, हय, डोंट आस्क मी, आस्क युअर मदर एट द बॅक गेट. मारिया फाटले गेटीर सावन सगल्यांक भितर हाडटा. प्रितीच्या भयणी भावानो, हेंच काम ती कोत्ता. आमकां फावो नासतना पासून ती आमकां स्वर्गार ओडून व्हरता. आमी जाणो, एक आवय आपल्या भुरग्यांक केन्नाच सोडिना. आपल्या भुरग्याच्या हातीक धरून एक आवय भुरग्यांक ओडीत वता. तेच भाशेन मारिया आमकां सोडिना. आमच्या हाताक धरून ती आमकां स्वर्गार ओडून व्हरता. हेंच काम ती कोत्ता. आमकां फावो नासतना पासून ती आमकां स्वर्गाचे वाटेर दवरता. आमकां जेजूक ती लागीं हाडटा. शी ब्रिंग्स अस क्लोजर अँड क्लोजर टू हर सन. हेंच तिचें काम आनी हेंच तिचे लागीं आमी मागता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी भावार धरूंक गरज, विस्वास दवरूंक गरज. आमकांय सर्गीचें राज आसा. आमकांय जागो तयार केल्लो आसा देवान. आनी मारिया आमकां जेजू लागीं स्वर्गाक लागीं ओडून वता. आमचे पासत ती विनंती कोत्ता. आनी दुसरे सुवातेर हें पवित्र जिवीत ती तर जिवंक पावली, ती आमकां सांगता आमच्यांनी जिवंक जाता. यू ऑल्सो, वी ऑल्सो कॅन लिव अ होली लायफ. इफ शी कूड, वी ऑल्सो कॅन. आमच्यांनी हें जिवीत जिवंक जाता. आयज जेन्ना आमी आमच्या भारत देशाची स्वतंत्रताय समोरमता, तिकाय देवान स्वतंत्रताय दिली. गॉड गेव हर द फ्रीडम टू चूज अँड शी सेड येस टू गॉड. आयज आमकांय चॉयस आसा. वी कॅन से येस टू गॉड
or we can say yes to the world. संवसारी वस्तू, संवसारी आशा आमकां ओडून वता. आमकां जबाब दिवंक गरज. इज गॉड मोर इम्पॉर्टंट or is the world more important to me? हो आमकां चॉयस आमी विचून काडूंक जाय आयज. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या देशान जियेता आसतना पासून वी हॅव अ चॉयस. आमचो धर्म जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमकां हो गरजेचो चॉयस करचो पडटा, विचून काडचें पडटा. म्हजो देव म्हाका व्हरतो आनी ह्या देशान म्हजो कॉन्स्टिट्यूशन म्हाका शिकयता वी हॅव फ्रीडम ऑफ रिलीजन. म्हजो धर्म जियोवपाक आनी म्हजो धर्म परगट करपाक म्हाका सत्य आसा. आय हॅव अ रायट. आनी म्हज्या क्रिस्ती भावा भयणा सोबे म्हजो हुस्को दाखोवपाक, दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणा सोबे म्हजो हुस्को दाखोवपाक आय हॅव अ ड्युटी. म्हजो हक्क आनी म्हजो अधिकार, म्हजी जबाबदारी दुसऱ्या सोबे गरजेवंता सोबे म्हजो हुस्को दाखोवपाक. हेंच आमी ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मारये भाशेन जिवीत जियोंक आनी तिचे सारकें आमी विचून काडूंक देवाक आनी पेल्याक. हेंच आमी ह्या मिसा बलिदानान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. स्वत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी समवलो. आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्यांमध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवेन वेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. स्वाद मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. देव आमचो काकूतसार दयाळ, आमची मागणी तो आयकत आसता. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. पाप साहिबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी धर्मिकांनी आपल्या जिवितांतल्यान पोरचेक प्रिती सेवाची नमुने जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजा पासत वावर करतना जबाबदारेन आनी मोगान ती करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. संवसारांतल्या सगळ्या तरणाट्यांनी आपलें कालीज मोन गरजेवंता सोबे उगडून शांती सेवेचो समाज घडूंक बापाची कृपा मागुया. आमचे फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी मारयेची देख घेवन आपलें जिवीत देवाच्या वावराक भेटोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या देशा पासत खेरीत भाशेन मागुया. अदीक करून आमकां आमचो धर्म जियोवपाक आनी परगटपाक सत्या ना जाता तेन्ना आमच्या समाजान देवाची कृपा मागुया. तशेंच जो लोक कश्ट वता, अदीक करून मणिपुराक क्रिस्ती लोक कश्ट वता, तांचे पासत मागुया.
दोयाल बाप्पा, दोयाल बाप्पा, आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. दयाळ बापा, तुझे पुरचेच्या नावान केली ही मागणी तू स्वीकार कर म्हूण तुझे लागीं घालतिकायेन मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जेजून निमण्या जेवण्या आपल्या सिसांचे पांय धुले आनी ह्या कुणा वरवीं ताणें आमकां प्रिती सेवाची आज्ञा दिली. आयज आमी दुसऱ्यांचे पांय धुवची गरज ना, पूण आमचे काळीज उगडून पेल्याची सेवा आमी करूंक गरज. अशें करून आमकां जेजूचे कृपेची गरज आसा. ह्याच खातीर आमची काळजां ह्या कुणा वरवीं उंड्या सोऱ्या बरोबर यात्निकाच्या हातान घालुया. बेटने वेळार गीत गाया. गिताचा C31 पेज नंबर 41. C31. म्हज्या भयणी भावानो, हे मोज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोगरी आमच्यान आपले कुशीक सुटीच्या नावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, आंकवार मरेच्या दोबाजीक स्वर्गा वरणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी भरले. आमचे भुंयेंतलीं हीं दानां तुका संतोशान वंपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दुखां, संतोष, हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूचे अगणीत मोगाच्या समर्पणान आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक लाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बोरवांसो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सर दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
नावी येता ताकाचो सोर्गी तुका जोयसोय सोर्गी तुका जोयसोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारदाचो गुट पोरगो तुया सोन्याची सुवाळा आनी एकाचीतले पियेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे एम्पोर चोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापाक सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां तेंच मागणें भावार्थान आनी बोरमाशान आमी उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशीं आमची पातकां कुगोस आनी आमकां ताळ्यांक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसूं एकामेकाक हांसत्या मुखामळान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी ती मातशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Soy
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा मोहिमेक पावलोले आंकवार मारयेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगोत संतोषभरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान कोत्ता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारयेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस्त जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तरणाटी उबीच रावची. तरणाटी जाल्यार मुखार येवची. बासावणी घेता तेन्ना सगळीं तरणाट्यां म्हाज्या फाटल्यान मोडची. मोगाला जेजू आमचें तरणाटेपण तुजें एक केरीत देणें आमकां ह्या तरण्या जिवितांत जायती तांक पोटेन्शियल तुवें आमकां फावो केल्या. आमचे आवय बापूय भाव भयण इश्टां वरवीं कितली कुशालकाय आमकां फावो केल्या. आमच्या जोन दिसांतावन आयज पर्यान आमची एकान एक जिविताची गोडी तुजें वोट देणें आमकां जेजू ह्या नव्या वर्सांत सगळ्या तुज्या बरेपण खातीर तुजे उपकार आठवयताना तेच बराबर आमची कोश्ट आडकोली तेग आमचे सपनां आमी तुज्या आदी करता. आमकां दिल्ल्या देणे वरवीं तुज्या मोलांत बरी वावडी जावन बागिनवणपणान कुशालकायेन उदार मोनान एकचारान सुभाग फळां दिवंक आमी आवडेता. जेजू ह्या आमच्या कार्यांत तुजो सांगात आमकां दी आनी ह्या आख्या वर्सांत आमच्या वडिलां काल एकामेकाच्या सहकारान सर्गीचे राज बांदूंक होच आमचो हेतू जावं. आमेन. सगळीं उबी रावया. दर एका उद्गारा फाटल्यान आमेन म्हूण आमी जबाब दिवया. दोबाजीक आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोतीचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेन सांबाळूं. तो आमच्या देशाच्या सर लोकांक एकाच बापाचीं भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले खुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. होचोय घेवन किरीत भाशेन आयच्या ह्या मिसाचे समारोपणेक मुख्य येजमानपण चलयल्ल्या आमच्या यूथ डायरेक्टराक फादर ब्लेज लोबो किरीत भाशेन काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या पादवीकाराच्या नांवान आनी फादर ब्लेजाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमच्या देशाच्या स्वतंत्रतायेचो दीस आनी आयच्या दिसाक सायबिणीची परब आवडटा. विश यू ऑल अ हॅपी इंडिपेंडन्स डे एंड अ हॅपी फीस्ट. गायन घेऊया R43 पेज नंबर 199. R43. जेजू आमच्या